राजकीय आरक्षणांचो प्रश्न गोंय सरकार केंद्र सरकाराकडेन मांडटले। तशेंच राजकीय आरक्षणा संबंधित हुस्को केंद्राकडेन फावो त्या पावंड्यार हातात घेतले। राज्य सरकाराक मागण्यांची जाणविकाय आसा आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करतले म्हण मंत्री रमेश तवडकरान आश्वासन दिला। RDX खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। आरक्षणा संदर्भात विषय आसा तो कांय उरूं ना, फक्त एक नोटिफिकेशन काडपाचो विशय उरलेलो आसा। त्यामुळे आमी जे फाटल्या दिसाक हांवें मुख्यमंत्र्याक मेळयलो तेन्ना आजूय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा की एक डेलिगेशन जे आसा न्ही ते आमकां अमित शाह जे आमच्या PMाक मेळपाक आनी त्या संदर्भात अपॉइंटमेंट आसा मुख्यमंत्र्यान मागला आनी हांवें मागलो। हेज्या 27च्या पयलीं जातले अशें जावपाचो प्रयत्न सगळ्यांचो आसा आनी म्हाका दिसता की जावपाक जाय। कित्याक तातूंत एक नोटिफिकेशन काडलें आसत जर जातली जाल्यार बाकीचो प्रोसेस 1-2 म्हयन्यांनी कंप्लीट जातली, 2 ते 3 म्हयने। सर, ST समाजाचे लोक जे न्याया विरुद्ध एका प्रोटेस्टाक बसतात थंय तुमी 4 जाण आमदार आसा सरकाराक आसा ते ST समाजाचे अरे बाबा न्हू पळय आतां आरक्षणा संदर्भात विशय आसा न्ही जे 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 आंदोलन करतात ते आमच्या बरोबर जे ताचे रुटीन सदांच डिस्कशन जायत आसा आनी तातूंतले कांय जाणांक जे आसा न्ही तातूंत राजकारण आसा मागीर ताका कितें करतलो? गोविंद शिरोडकर राजकारण करता म्हणना तुका कळ्ळें? तो आमचे आसता आमी तांकां डे टू डे ज्यो कांय गजाली ज्यो घडला आनी तोय आसा न्ही रे। फाटलीं जें डेलिगेशन आमी लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळें तेन्ना गोविंद शिरोडकर बरोबर आसली। गोविंद शिरोडकर प्रोटेस्ट सारको करना म्हणटा तूं? कोण ते? हांव तो करिना अशें म्हणना। ताका आमी कालच मेळ्ळा गोविंदांनी सगळ्यांनी ताणें म्हणजे हांवें सगळें समजून जातकीर तांचे विड्रॉ केले। हे प्रोटेस्टार बसता ते आपल्या अक्का हांव तोच मागता न्ही रे। तुमी कित्याक हांव मागता न्ही रे पळय हांव तोच मागता आनी त्या विशया संदर्भात डे टू डे जे आसा न्ही रुटीन जे आमी करता ते सांगता न्ही रे तांकां। दिल्ली वचपाचें आसा न्ही ते ST विधेयका बाबत विधेयकाचे आतां कोण केन्ना उठून न्ही आमी पळय हाच्या एक आसा न्ही डेलिगेशन वतलें त्या ती सगळें अपॉइंटमेंट आसा मुख्यमंत्र्यान मागला आनी हांवें मागला। थँक्यू सर।